भाऊ बांदोडकार अस्मिताये वाद विजयाचो खंय इगो मुख्यमंत्र्याची जाप वेंझी म्हणटा शाळा बंद पडपाक विजय जबाबदार सुदीन म्हणटा भाऊ कडेन तुळा नाका। म्हादय केस ब्रेस्तारा सुप्रीम कोर्टात कर्नाटका आड कंटेम्प्ट पिटिशन सगळी प्रकरणा एकठांय सुनावणेक सरन्यायाधीश खन्ना सयत 3 वांगड्यांच्या खंडपीठा मुखार केस। कर्नाटकाच्या यल्लापूर अरेबैल घाटात फळभाज्यांचो ट्रक परतून 10 सोंपले 20 जखमी यल्लापूर भलायकी केंद्रात उपचार ट्रक सावनुरा सावन वतालो कुमठा। मुरगाव रवींद्र भवन ते एमपीटीक जोडपी फ्लायओव्हराक एमपीएची गेट फ्लायओव्हरा वेल्यान यो वच करूंक लेन एमपीएच्या प्रॉपर्टीत लोक म्हणटा दादागिरी। धारगळे आयुष हॉस्पिटलात नोव्हेंबर 2022 ते आता मेरेन 3 लाख मायस दुयेंतींनी घेतले उपचार महिन्याक 20,000 दुयेंती ऑन्कोलॉजी ओपीडी सुरू गोंयकार उणे। गोवा डेअरीच्या आदल्या 11 अपात्र संचालकांची गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या वेंचणुकेत मतदार म्हूण नावा 11 जाण संलग्नित संस्थांचे अजूनय चेअरमॅन। केबल ऑपरेटर इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांक हायकोर्टात थाकाय ना लायटीच्या खात्याच्या आड याचिका हायकोर्टान केली रिजेक्ट लायटीचे खाते केबल कापूंक मेकळे। जळगावात ट्रेन अपघातात 8 ते 10 जाणांक मरण 6 जखमी उज्याच्या खबरेन पुष्पक एक्सप्रेसींतल्यान पॅसेंजरांनी मारल्यो उड्यो लागसरच्या ट्रेनीची ठोकर। ट्रम्प ॲडमिनिस्ट्रेशनाचो ताबो घेतनाच H-1B विजाचेर निर्बंध मूळ भारतीय वंशाच्या जोडप्याक अमेरिकेत जल्मल्ल्या भुरग्याक नागरिकत्वाचेर निर्बंध। तुर्कीच्या स्की रिसॉर्टात लागिल्ल्या उज्यात 76 जाणांक मरण कितलेशेच जखमी कांय जाणांनी जनेलांतल्यान उडी मारिल्ल्यान जखमींचो आंकडो वाडलो।